गोंयांतले आतापर्यंत मोर दॅन 4000 फॉरेस्ट रायट एक्ट क्लेम्स आमी सेटल करपाक शकले हो म्हाका खूब अभिमान आसा. आमचो टार्गेट आसा की येता त्या फुडल्या वर्सभराच्या भितर जितक्यो फॉरेस्ट रायट एक्ट क्लेम म्हणजे तांचो तो हक्क आशिल्लो तांकां ती जमीन मेळपाक जाय आशिल्ली पिढ्यान पिढ्याच्या त्या जमनीचेर ते रावतात पिढ्यान पिढ्याच्या जमनीचेर म्हणजे ते आपले उगून खातात जाल्यार ते जमीन ही तांकां दिवप हो सरकाराचो अधिकार आशिल्लो. म्हणून आमी जेन्ना म्हणटा आमचें सरकार हे फक्त अंत्योदयाचेर उलयना तर सरकार हे अंत्योदयाचेर उलयता आसतना समाजात असलेल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत त्याचो हक्क ताका मेळचो म्हणून तर सरकार सातत्यात कार्यरत करीत आसा. म्हणून आज म्हणजे सांगे आसतले केपें आसतले काणकोण आसतले एवढे 70 आसतली किंवा धारबांदोडा आसतले ह्या पुराय सह्याद्रीच्या बेल्डांत हे रावपी लोक हे जे फॉरेस्ट रायट एक्टा खातीर गेली कितलीशींच वर्सां झगडत आशिल्ले गेली कितलीशींच वर्सां आपले घर रिपेर करपा खातीर आपल्या हेतूंतल्या जमनी खातीर झगडत आशिल्ले. बट म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की पयलींच फावटी अशा पद्दतीचे फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत त्या जमनीचो हक्क तांकां मेळपाक शकले.